अवी आज व्लॉग हांव करता. सो गाईज आम्ही येयल्लेली असा आई लहराईच्या जात्रेक आणि टीव्ही आमची मोडलेली असा तिका मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो. Hello everyone, welcome to another episode of Mastikor Goan. कशी आसा तुम्ही? I hope you are all fit and fine. अवी आज व्लॉग हांव करता. तूं वचून फ्रिजीन केक खातो पळय. अंकिता नाल्यार खावन काबार करतलें एकले. चल चल तूं बेगीन वच. हाय एवरीवन, आयज हांव स्पेशली तुमच्या व्लॉगान येयला आनी तुमकां थँक्यू म्हणपाक. तुमी म्हाका म्हाज्या बर्थडेक तुमचे स्पेशल विशीज, तुमची ब्लेसिंग्स धाडली म्हणून. अवीन ताचो एक बेस्ट व्हिडिओ करून सारको तो आपल्या चॅनलाचेर अपलोड केलो आनी तो पळयतोच हांव इतलो हॅपी जालो. इट रियली मेड माय डे. व्हेरी बीग थँक्यू टू यू ऑल. तुमी सगल्यांनी म्हाका वॉयस मेसेजीस, व्हिडिओ मेसेजीस, टेक्स्ट मेसेजीस सगळें धाडलें. सो थँक्यू एवरी वन. तूं म्हाका स्पेशल म्हाज्या डेयाक आनीक स्पेशल करपाक. अ स्पेशल थँक्स टू अंकिता ब्रो म्हाजो. अंकितान म्हाजो सारको दीस केलो. अंकिताची उतरां जे अंकिता उलयलें ती म्हाजी सामकी काळजाक लागली. थँक्यू सो मच अंकिता. आनी अवी हांव सदांच तुमच्या बरोबर आहा. तुमी अशेच बरे बरे व्हिडिओज काडा, लोकांक हेल्प करा आनी तुमची जर्नी फुडें व्हरा. थँक्यू एवरी वन. थँक्यू अवी, थँक्यू अंकिता आनी बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय. राम. सो गाईज हांगा दुखद घटना घडलेली असा. हांगा टीव्ही आमची मोडलेली असा. तिका आतां आमी सारके करपाक व्हरता. आनी तूं भूत कहें केस बीन अशें तशें करून कित्याक रावला? सो गाईज आमी येयल्लेले आसा आतां टीव्ही रिपेअर करपाक आनी खतखत्या टीव्ही मोडल्या मुगो. तुवेंनूच मोडलाय. टीव्ही वांगडा तूच आसता. कहाणी घर घर की ससुराल हे सगळें तूच पळयताय. तूच पळयताय. हे पळय सगळें मोडून आहा. हांगा आमी रिपेरिंगेक आतां तूं भर पयशे. हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो गाईज, आयज आमी वयता शिरगांवात जात्रे. देवीक पाया पडपाक वयता. थंयसर आमकां रावला सेलिब्रिटी नायक. मज्जा ये. कितें रे कॅब घेतलो? वतान जायना आमचे कडेन. सो गाईज आमी आतां फायनली देवळान पावलेली आसा. आतां फक्त देवळान भितर सरपाक जाय. आनी आयज तर शिरगांवा कोणूच लोक ना. आमी सारकी चवथ्या दिसा हे पळय कोण ना आयज. हय दी. दोन दी. सो आमी गाईज येयल्लेले आसा आतां शिरगांवचे जात्रेक. हय कळ्यांची घाल. कळे तिचे सारखे फेवरेट. हां बरें बरें. कितले जाले? 250 झाले. जाले रे हवे. हांगाच खंय तरी आसतलो. सिद्धार्थ कितें दुखद घटना आली? राव. सो गाईज आमी येयल्लेली आसा आई लहराईच्या जात्रेक आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितलो क्रावड आहा पळय तो. हे पळय आनी काय बरे पळय जाणटे बसल्यात. फुलां बिलां घेवन बसल्यात पळयात. आनी हो पळय सेलिब्रिटी दिलीप नायक आहा हांगासर.
फोटो विकता सेलिब्रिटी दिलीप नाईक फोटो विकता हे घेवचे आहे तुम्ही हा. आयज चवथो दीस न्हू म्हणून आयज चड गर्दी ना पयात कोणूच ना. फाल्यां चड करून गर्दी आसतली हांगासर. आमी न्हू गायज काल पयर बी येवंक ना कित्याक ती गर्दी आसली न्हू म्हणून आमी रावलेली चवथ्या दिसा येवपाक आनी हरशीं आमी फाल्यां येवपाची आसली पूण अवी म्हणपाक लागलो आयज येवया म्हणून. फोटो विकता सेलिब्रिटी अरे चेन बी उक्ती हा मरे बॅगाची. अरे सेलिब्रिटी चेन उक्ती हा बॅगाची लायता हांव. तुम्ही हांगा स्टॉला पळया काय बरी आसा ती आनी घे म्हणून लोक आसा. हांगा जी घटना जाली ह्या फावटी ती सारकी पेनफूल सुत्रे बावडे फॅमिलींचे आनी हांगासर आमी येयल्लेले आसा पळय आतां शिरगांवां आनी आमच्या वांगडा आहा पळय सेलिब्रिटी दिलीप नायक. आनी कस खंय पावला रे सेलिब्रिटी दिलीप नायक? खंय फुडें खूब पयस आसतलो. लागीं आसतलो ते लोक बरें सो गायज देवाच्या कृपेन न्हू आमचे बऱ्या भाशेन दर्शन जाल्लेलें आसा. आतां आमी वयता कळस पळोवपाक. सिद्धार्थ म्हणटा कळस मातसो होतो फुडें आसा म्हणून आनी पळोवंक शकता तुमी आयज कितलें वत आसा तें. सॉलीड वत पडला आयज. आतां वाजल्या सारकी दनपारची 3 आनी सेलिब्रिटी नायक आमकां व्हरता सगळ्यांक अडकीत. तू साय की तुझा देव कळ्ळें सांग मरे देवाची भूमी हांगा पळय रे आतां सांग. तुझा देवाची भूमी हा. तुझा आईले नाही कशी फुलले मोगले असे मोगरे कळे पुढे तू म्हण मरे येला आवय तोडले मरे. हे कळ्ळें. हे पळय कळो घेतलेलो आहा हांवें देवीचो आनी बरो मेळ्ळो म्हाका. चल्लो आतां हांव घरा. हे पळय गाडी थंय दवरल्या. ओके सो गायज आमी देवळान वचून येयल्लेली आसा आनी देवळांतल्यान घरा पावतात म्हाका एक कॉल येयलो समथींग की टीव्ही जी तुमी रिपेर करपाक दिल्लेली ती जाल्लेली आसा. तो आमी चल्ली आतां गाडी घेवन टीव्ही हाडपाक. चला. ओके बोंबास्टीक टीव्ही आमची जाल्लेली आसा रेडी फूल पावर सारकी. आता तुम्ही हांगा पळोवंक शकता फुडली वाट पासून सारकी दिसना इतली कंडिशन बिगडा पोरवरीचे. शी अरे बाबा म्हाज्या पळया कितलो धुल्लो पळय तो. कशी ट्रॅव्हल करतात ती पळयात आमी फूल पावर सारकी. घरा बसून बाडा करून व्हिडिओ करिनात आमी भायर सरतात बाबा दुपार वळतान पावसान सगळ्या हितून इन ऑल कंडिशन. घरा बसून बाडा करून थोड्यांक खूब आवडटा पण आमकां तें आवडना. थोड्या घरा कडेन बसून बाडा करपाचें. टुडे दीस हॅपन टुडे दॅट हॅपन. Why I'm not there on YouTube? So, hey guys, welcome back to my channel. आमचो ह्यो फूल न्हू रूम पेंट मारून जाल्लेलो आसा कंप्लीट आनी आतां आमी स्टार्ट करता फ्लोर पेंट मारपाक. पळय ह्यो फ्लोर पेंट बरो दिसता काय ब्लू कलर बरो दिसतालो तर तुमी कमेंट करून सांगात. हांगासर तर फ्लोर पेंट ना. ही पयलींची तांबडी सिमेंट पूण भायर आमच्या ब्लू कलर आसलो. पळयात म्हाका बाबा ह्यो कलर चड आवडलो. बरो दिसता पळयल्यात. सो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी ह्यो तुमी रूम पळयता
हांवें बरो करकरीत पेंट मारलेलो आसा फूल पावर सारको उजो कसो तरी साफ सफाई उरल्या कित्याक हांगासर सगळें मॅच जाल्लेलें आसा ओके आनी येस थँक्यू सो मच एलिस्टर ब्रो एक तुवें काय बरी मॅसेज दिली आमच्या यूट्यूब फॅमिलीक ओके जे आमचे फॅन फॉलोईंग आसा जेंच्यांनी तुका यू नो बर्थडे विशीस धाडलेले तांकां तुवें बरी मॅसेज दिलेली आसा थँक्यू सो मच आनी बरें दिसलें तूं व्लॉग करता तें पळोवन टू गूड आनी येस आनी आयज आमी गेल्लेली आसा आई लहराईच्या देवळान पांयां पडपाक बरें दिसलें ब्लेस्ड फील केलें ओके आनी तुमकां खबरूच आहा ह्या वर्सा एक अशी दुर्घटना घडलेली आसा की पेनफूल सारकी 6-7 जाण आपले जीव सोडून गेल्लेले आसा तेंच्या फॅमिलीक हांव खरेंच सॉरी मागता आनी खंयसरी आसूं देवा कडेन बरी आसूं फॅमिली तुमची अशें मागता ओके आनी येस गायज चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब करा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमची पब्लीक वाडपाक जाय मस्तीखोर गोवन चॅनल वर्स जाल्लेलें आसा आमचो चॅनल वाडपाक जाय तुमचे कडेन अशीच अपेक्षा करता की चॅनलाक आमच्या लायक शेअर सबस्क्रायब करा कॉमेंट करून सांगा आमचो व्हिडियोज कशे आसता पळय ते आनी आमच्या वॉलांचेर ह्या कितें करपाचें तें ना सांगा म्हाका आनी एक बरी आयडिया दिया अकॉर्डिंग टू दॅट आमी करता हांवें चिंतलां की हांगासर यूट्यूब स्टुडियो करतलो म्हणून ओके बरें बट आय डोंट नो यू गायज कॅन कॉमेंट डावन एंड लेट मी नो आनी हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडियोन टिल्ल्यान टाटा गूड नायट बाय बाय